तृणमूल काँग्रेसीचो उमेदवार चर्चिलान विजय सरदेसाय आनी मनोहर पर्रीकाराचेर फोग काडलो। चर्चिल म्हणटा स्कॅमा वयर काडपाची धमक्यो दिवन पर्रीकारान काँग्रेसीच्या आमदारांची तोंडां बंद केल्यात। विजयान खंय पयलीं पर्रीकारा कडेन फिक्सिंग केलें, आतां आलेक्साक तिकेटीक लागून काँग्रेसी कडेन केलें। मडगांवां लोहिया मैदाना वयले जाहीर सभेत चर्चिलान कसिनोचोय विशय काडलो। पर्रीकाराको फिक्सिंग कोन वयरी जे पळय येता ऑब्जर्वर जाय तांकां पयस पावले, कित्याक मडगांव मिटींग आसलो खंय मडगांव। हे ऑब्जर्वराक विजया घराक गेलो आनी विजया घराक मिटींग जाली, बॅग गेलो तो गेलो। अरे विजय सरदेसाय, तुवें पर्रीकाराक फिक्सिंग केलें म्हूण सगळ्यांक खबर आहा। हातोडे गांवांत एक बरो रस्तो रूंद केला, रस्त्याचें लँड एक्विजिशन केलां, लँड एक्विजिशन केलें ना। पर्रीकार एक सोय बरी आहा, चाची लायले म्हाक भितर उडयता, तांकांचे भितर उडयता। अरे पर्रीकार, चाची लायले म्हाक म्हणटा एक पिला काडजा मनीस, कोंबे पिला काडजा मनीस। पर्रीकार, तुझे बरे पळे 9 पळे आमदार आहाय काँग्रेसचे, त्याक तूं भिवय, कित्याक 9 पळे आहाय, 9 ऑल स्कॅमाचे कॅन्डिडेट। राणे मोठो अपोजिशन लिडर आहा, हे राणे जाप काणाका। हा साहेबा जाप काणा अगो हा। हांव एक दिसाक बसून आहा हावजांत, चीफ मिनिस्टर दिगंबर आशिल्लो, त्या शाळेंत हांव बसतालो। हो पर्रीकार नाका दोन येलो, नाका दोलो आनी सोडना। हांवें दिगंबरान जालें, दिगंबर कितें जालें रे? कांय समजना मरे, कित्याक नाका दोल तेणें? अरे ऑपोजिशन लिडर कितें जालां नाका दोला? तुमचे मला नाक पुरले। तुम्ही जाणाय या काँग्रेसीन 4 बोट पळाळ्याय मांदोवी रिव्हरांतू, थिंग पळय वास येता, तो वास सोंसू जायना म्हूण नाका दोन आहा। हे पाट तरी म्हाका न्यायालयकारान धाडलो न्हू असेंब्लीतू, हांव मास्क वचपाचो मास्क। आनी मुको तरी कोणें विचारलो जाय तूं, हांव कितें सांगपा जाणा पर्रीकाराकू, पर्रीकार काँग्रेसीन 4 बोट हाडले काजिनोच्यो, तुझ नाक पुरलोलें। आज त्यो 4 बोट्यो गिळपाच्यो व्हडली बोट तुवें हाडली मरे काजिनोची, आतां गाणी जायना का म्हणून। गोंयचे दर्यावेळेर जीवरक्षकांची वेवस्था करपी दृश्टी कंपनी आनी गोंय सरकारा मदलो वाद निमणे मिटलो। केल्ल्या कामाचे पयशे दिना म्हणून दृश्टीन गोंय सरकाराचेर हायकोर्टांत केस घाल्ली। पयशे दिवपाची तयारी सरकारान चलयल्या म्हणून ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टाक उतर दिल्ल्यान दृश्टीन बिरेस्तारा केस फाटीं घेतली। गोंयच्या दर्यावेळेर सुरक्षा वेवस्था पळोवपी दृश्टी आनी गोंय सरकारा मदीं फाटले कितलेशेच दीस जाले वाद चलतालो। सरकार पयशे दिना म्हणून दृश्टी हायकोर्टांत गेल्ली। अर्ज करपी दृश्टीचें म्हणणें आयकून घेतल्या उपरांत हायकोर्टान सरकाराक नोटीस काडिल्ली। बिरेस्तारा हायकोर्टांत ह्या अर्जाचेर सुनावणी जाली। दृश्टीक पयशे दिवपाची तयारी सरकारान चलयल्या अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन कोर्टांत दिली। तेन्ना कोर्टांतलो अर्ज फाटीं घेता अशें दृश्टीच्या आदवोगादान सांगलें। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। वेंचणूक आयोगान बंदी घाल्ली सीडी जाहीर सभेत दाखोवपी काँग्रेसीचो आल्तीन गोम्स आनी आमदार विजय सरदेसाय आड फौजदारी गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी बीजेपीन केल्या। गोंयांतल्यो खणी कोणे बंद केल्यो हे विशीं वादग्रस्त सीडी बुधवारा मडगांवां जाल्ले जाहीर सभेत दाखयतात तेन्ना बरोच बोवाळ जालो। काँग्रेस आनी बीजेपीन ह्या विशीं एकामेकाचेर आरोप केल्यात। गोंयांतल्यो खणी कोणे बंद केल्यो हे विशींची वादग्रस्त सीडी बुधवारा मडगांवां जाल्ल्या काँग्रेसीच्या सभेत दाखोवपाचो यत्न जाल्ल्यान थंय बरोच बोवाळ जालो। सीडी जप्त करपाक गेल्ल्या वेंचणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांक लोकांनी हुश घाली। अपक्ष आमदार विजय सरदेसायन ह्या घडणुकेचो निशेध केलो। काल जे गव्हर्नमेंट ऑफिसर येवन आमी जे कितें दाखयताले ते आडावपाक जो प्रयत्न केलो, हाजेर क्लियर कट दिसता की सरकार डेस्परेट जाल्लो आहा। सरकार आनी बीजेपी भितर फ्रस्ट्रेशन आयिल्लें आहा। वेंचणूक प्रचाराचे नेम मोडले म्हूण काँग्रेसीचो सरचिटणीस आल्तीन गोम्स आनी हेरां आड फौजदारी कारवाय करची अशी मागणी भाजपान केल्या। आमची आल्तीन गोम्स, विजय सरदेसाय हांचेर क्रिमिनल केसी फायल करची अशी भारतीय जनता पक्षान इलेक्शन कमिशना कडेन डिमांड केल्लो आसा। बिकॉज
This is nothing short of gundagiri, intimidation. मडगांवां जाल्ल्या काँग्रेसीच्या जाहीर सभेन बोवाळ घालपी वेंचणूक निरीक्षकाचेर कारवाय करची अशी मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान केल्या. It was only attempt to disrupt our meeting by using this police force. And the same gentleman who was sent earlier to carnival festivities of Mr. Vijay Sardesai and Reginald Lorenzo. So this is very high-handedness of the Chief Minister. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.